क्रिस्तांतय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल वाचता आसतना आमकां एकूच फावटी विस्मीत जावंक शकता. कित्याक म्हळ्यार जेजू वापरता थोडीं उतरां बारीस कठीणात. तो सांगता हांव उजो हाडूंक आयला, तशेंच समाधानय वेगळो आसार हाडूंक हांव आयला. आनी कसलो वेगळो आसारी जेजून आमकां सांगला. त्या देखून कोणाच्या घरा असले वेगळो आसार आसात की तांणी संतोश पावत जाय आज म्हणून चिंतूंक पुरो. पूण जेजू तें सांगना, खंडीत जावन दुसऱ्यांच आसा. त्या देखून आयचो नियाळाचो विशय जावन आसा जिंकोन पवित्र आत्म्याच्या उज्यान लासोन जेजूच्या मरणांत तांकांच बुडोवन आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत वांटेली जाल्लीं तीं फळ जावन पवित्र जिवीत, भाग्यवंतपणाचें जिवीत आनी शेवट जावन त्याच जेजून दिवचें ससनाचें जिवीत आपणायतात. त्या देखून दोनीय वाचपां ह्या संदेशार आटापून आसात. त्या देखून आमी वांजेल समजल्यार पयलें वाचपी आमकां समजोवंक साध्य जाता. पयल्यान पयलें जेजू सांगता, हांव संवसारार उजो लावंक आयलां. उजो लावचें म्हणटा आसतना साबार उजो लावन धांवतात तेंगे आनी जिवीत पिड्ड्यार करतात हेरांचें. कितल्या जाणांनी उजो दिला, हंकाराचो, गर्वाचो, तशेंच खोबरो उलोवन उजो लायला आनी ती धांवल्यांत. कितलीं जाणां कश्टोन आसात मेंगे, कितले नास जाला ह्या संवसारान उजो लायिल्ल्या वरवीं. त्या देखून उज्याचो एक शेगून जावन आसा नास करचें. जेजूचे दोग शिश्य जुआंव आनी जाकोब तांकां जेजून पयलें धाडलें, वसा मुखार म्हजी वाट तयार करा म्हणून. तवळ ते सामारियांच्या त्या शाराक गेले आनी थंय तांकां स्वागत मेळ्ळो ना. तवळ हे दोग शिश्य रागान पेटले आनी जेजू कडेन सांगूंक लागले. हांकां त्या देखून हांकां गडगडे ते पूत म्हणटात, कित्याक राग मुखार आमी वयर तावन उजो हाडुया आनी हे सामारियांचें शहर नास करया. जेजून घुंवोन पळयलें तांकां आनी बेश्टायलें. त्या देखून जेजू नास करूंक येवना. नास करचें जाल्यार ताका तें शहर नास करयेचें आसलें. आनी एक कडेन आमकां जुआंव बावतिस्त तो सांगता, येदोळूस कुराड रुखाच्या मुळाक आसा. फळ दिनांतलो हर एक रूख खातोर उज्यांत घालन लासतलो, नास जातलो. तशेंच ताणें सूप हातान घेतलां आनी धाणी तो वासोडतलो. वासोडून बरो गोवन तो तुप्यांनी भरतलो आनी पोल आसा तो उज्यांत घालन लासतलो. पळय, नासाचो संकेत जावन आसा उजो. पूण उज्याक आनी एक गूण आसा, शुद्ध करचो, शुद्ध करचो. आमकां कळीत आसा दोग शिश्य एम्माउसाच्या वाटेर चलता आसतना जेजूय तांच्या मदगांत चलोवन गेलो. पूण तांचे दोळे बंद पडले. केन्ना जेजून उंडो मोडलो गे तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तक्षण जेजू नापयस जालो आनी ते एकामेका म्हणा लागले, तो आमकां वाटेर पवित्र पुस्तक सांगता आसतना आनी विवरून तो आमकां शिकयता आसतना आमचीं काळजां भितरच पेटतालीं न्ही गे. पळया, शुद्ध जातालीं, काळजां शुद्ध जातालीं. आनी एक गडीत आसा, पेंतेकोस्त. पेंतेकोस्ताच्या दिसा शिश्य सगळे मोरये संगी सेनेकालांत सांगाता आसले आनी त्या दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देवलो उज्याच्या जिबा द्वारे. हर एकल्यार येवन तो बसलो. तांचे थंय एक बदलावण जाली. येदोळ म्हणसर खावजे नासले, भियान आसले, आतां ते धैर्यान भरले आनी
जेजूची शुभ वर्तमान परगट करूंक तांणी सुरू केलें. पळया बदलावान त्या देखून उज्याक दोन गूण आसात, एक नाश करचें आनी एक शुद्ध करचें. वय हे दोनी गूण पवित्र आत्मो आमकां दिता. कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा संकेत उज्याचो. जुआंव बावतिस्त सांगता, हांव तुमकां उदकान स्नान दितां, पूण म्हज्या उपरांत येवचो एकलो आसा, बागोवन ताच्या वाणाचे बांद सोडूंक हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र स्नानांत आनी उज्यान पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां तो स्नान दितलो. त्या देखून पवित्र आत्मो संकेत उज्याचो. उजो कितें करता? नाश करता आनी शुद्ध करता. एक भांगार आमी उज्यान घाल्यार कितें जाता? तें मोव जाता. मोव जाता आसतना ताका कसलो रूप जाय जाल्यार आमी दिवयेत, तितलें मात न्ही, शुद्ध जाता. शुद्ध जाता आनी की चड ताका पडजळ येता. कितलें तूं उज्यान घालना ताका बरें शेप दिताय की तितलें तो पडसळ आनी घट जाता. त्या देखून उजो संकेत आमकां जिवीत तशेंच शुद्धपणाचो. तर जेजू कसलो उजो लावंक आयला? पवित्र आत्म्याच्या मोगाचो उजो. त्रित्वेंत बाप आसा, पूत आसा, पवित्र आत्मो आसा. पवित्र आत्मो बापा आनी पुता मदें तो संबंद घट दवरता आनी तो जावन आसा मोगाचो संबंद. त्या देखून पवित्र आत्मो आमी स्विकार केल्ली, आमी शुद्ध जाल्या. दुसरो संदेश जावन आसा आज जेजून आमकां दिवचो पवित्र स्नान. हांवें तो पवित्र स्नान घेजय. कित्याक? तो पवित्र स्नान घेना जाल्यार तुमकां जिवीत मेळना. आनी कसलो पवित्र स्नान जेजू घेता? कित्याक म्हळ्यार तो येदोळूस जेरुसालेमाच्या वाटेर आसा आनी थंय जेरुसालेमाक पावतस ताणें एक पवित्र स्नान घेवंक आसा. तो जावन आसा खुर्साचें मरण. खुर्साचें मरण ताणें मेल्या करीत ताका पुनर्जिवंतपण जोडूंक साध्य ना. त्या देखून तो जावन आसा पवित्र स्नान. ताणें घेवचें स्नान जावन आसा मरण खुर्साचें. त्या मरणा वरवीं आमकां सर्वांक तो बचावी करता. आनी ताच्या मरणा वरवीं कितें जाता? वेगळासार सुरू जाता. कसलो वेगळासार? बापोय आनी पूत, आवय आनी धूव, मागीर आनी एक आसा सून आनी माय. हे वेगळासार आमी पळयता. सून आनी माय हर एक पटी झगडचें आमकां कळीत आसा. तें कळीत. थोडे पटी बापय पुता मदें वेगळासार आसता, मागीर ह्या आवय धुवा मदें वेगळासार आसता. अशें म्हणून असलो वेगळासार न्ही. कुटुंबांत आसचो तसलो वेगळासार न्ही. असलो वेगळासार मिका प्रवादी आमकां सांगता. मेस्साया येता आसतना, सोडवंदार येता आसतना असलो वेगळासार जाता. कसलो म्हळ्यार आदलें आनी नवें, पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत. त्या देखून जीं कोण मालगडी आसात, बापय, आवय, माय, ती सगळीं पोरण्या तेस्तामेंताची. पूत, धूव, सून ती नव्या तेस्तामेंताची. पांच जावन आसा संको नियमशास्त्राचो. नियमशास्त्रांत 5 बूक आसात. ते जावन आसात मोइजेन दिल्ले बूक. त्या देखून फारिजेव, सदुसेव, धर्मशास्त्र त्या बुकांक चिडकून रावल्यात. मोइजेच्या नियमशास्त्राक ते चिडकून रावल्यात. पूण जेजू एक नवें नियमशास्त्र हाडून आयला. तें जावन आसा देवाच्या मोगान बरलेलें नियमशास्त्र. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. हें जावन आसा नवें नियमशास्त्र. त्या देखून पोरणी कोण आसात गी तांणी नव्यांक स्विकार करी जाय. न्हय गी बापायन पुता संगी झगडचें, या सुनेन आवय कडेन झगडचें, असले संबंध न्ही. तसले संबंध जाल्यार जेजू सांगतो आसलो भावा भयणी मदें झगडें, भाव आनी भाव झगडटात, भयणो झगडटात, असलें जगणें कुटुंबांत जावचें. पूण जेजू सांगता पोरणे आनी नवें तांच्या मदें वेगळा आसात. पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत. त्या देखून जरी तर आमी समजना जाल्यार प्रोटेस्टंटा बरी आमी आयकता, शर्माव. पळया कुटुंबांत येदोळस झगडीं सुरू जाल्यांत त्या देखून सैतान रिगला
आनी तुमची कुटुंबां नाश जाता उजो पेटता आनी सगळें नाश करता असलें न्ही जेजू अशें खंडीत जावन सांगना कित्याक जेजून सांगलें हांव समाधान तुमकां दितां जेजू जल्मात आसतना आंजांनी गायिल्लें कालें महिमा देवाक उंसर्गी आनी समाधान बऱ्या मनाच्या मनशाक संवसारी त्या देखून जेजू जल्मात आसतनाच तें समाधान आयलां हेंच समाधान जिवन जेजू क्रिस्त आमकां दिता समाधान तुमकां म्हणून तो सांगता वेगळो आसा म्हूण सांगना तो पूण जीं कोण जेजूक फाटलाव करतात की जेजूचे नियम शास्त्र पाळटात की तांकां हे वेगळा सार येतात कित्याक तांणी नवें जिवीत धरी जाय जाल्यार पोरणे सगळें सोडी जाय आतां आमकां आनीक चड समजून येता पयल्या वाचपान सान पावलो रोमाकारांक कितें सांगता तो सांगता तुमी नितीवंतपणान जियेल्यार तुमी फळ जावन पवित्रपणाचें जिवीत आपणायतात आनी ह्या पवित्रपणाच्या जिविता वरवीं तुमकां ससनाचें जिवीत जेजूस तुमकां लाभयता त्या देखून आमी जेजू संगी उज्यान पेटा जाय म्हणजे आमचें तें कितें पोरणें आसा तें नाश जाय जाय आनी आमी आमचें जिवीत आमची काळजां आमी शुद्ध करी जाय आनी जेजू संगी आमी आमच्या पोरण्या जिविताक मोरा जाय तशें आमकां जिविताचें देणें फावो जातालें आनी आयच्या आमी किर्तनांत बरें करून आयकलें कितें म्हणटा किर्तनगार नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात कोण नितीवंतपणान जियेता तो कितें आपणायता तो वाळथ्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता भाग्यवंतपणाचें फळ आमी आयकलें रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत हाचीं फाणां केदींच बावानांत हाणें हातीन घेतलेलें सकड सुफळ जाता धर्मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तस जावन आसा उजो जेजून आमकां आमच्या जिवितान पेटयला पवित्र आत्म्याचो उजो पवित्र आत्मो जीव दिता आनी आमकां शुद्ध करता आनी तो आमकां जेजूच्या मरणांत आमकां बुडयता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणांत आमकां तो उठयता आनी अशें आमी सस्नीक जिवीत आपणायता आनी हेंच जिवीत सदांनीत आमी पोशीत करता ह्या पवित्र येवकरिस्तांत आनी येवकरिस्त आमी देवाचें उतर आयकता परत ते दोग शीस एमावसाच्या वाटेर तांकां कशें शुद्ध करता की देवाचें उतर आनी तेंच उतर परत तांकां योग्य करता त्या मेजा भोंवती जेजूचें खाण जेवण स्विकार करूंक आनी अशें सस्नीक जिवीत आपणावंक तर आमी बावतिस्म आमकां मेळ्ळा तर आमी जेजूच्या पावलांचेर चला जाय आमचे मदें तो वेगळा सार आसा जाय पोरणें आमी सोडी जाय वायट जिवीत आमी सोडी जाय नव्या जिविताक आमी वेंग मारी जाय आनी अशें नवीं फळां पवित्र आत्म्याचीं फळां पवित्रपणाचें जिविताचीं फळां आमी उपजय जाय आनी अशें सस्नीक जिवीत आमी आपणाय जाय तो वेळ आमी जेजूचे शीस जाता असलें जिवीत जियोंक जेजू बाळोक आमकां सर्वांक कुमो करून दी ताचें बेसांव आमकां दिवं दी आमकां स्पिरितान भरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागोया बापाचे नांवी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी